म्हाका 27 वर्सां जाली. 27 वर्सां. हांव हांगलेच चेडू ह्या घरांनी. आणि 7 जाणी भयणी त्यो. एकूच खेतोबा तेंचो भाव आनी ती वंड्यार येयल्ली खंय आतां मोया अशी घाटा वरसून येयल्या ती. थंय कितें जालें बसली ती एकी कडेन 7 जाणी भयणी. मागीर एक दीस कितें जालें तेका उजो हाडूंक धाडलो. आमोरी जाली ना उजो हाडूंक धाडलो तेका खेतोबाक. उजो हाडून धाडिना तो खेळोकूच थंय स ताका उरलो आनी संग तो इंगळे घेतले हातीर खोल्यार आनी येयलो. तिके आमचे लयर आईन म्हटलें आरे तूं खंय रे. तर गाळ मारली तिका. गाळ मारिना फुडें तिका हें जाली. आपूण लागली 5 धोणांक म्हणून लागली. गाळ मारिना फुडें आपूण 5 धोणांक लागली घेवन नाचल्यार आनी कळस केलो तिणी आनी तिचे खेतोबाचेर खोड घातली. खोड घालिना फुडें मागीर कितें जालें तिच्यान असो वांकडो जालो तो. वांकडो जायना फुडें मागीर तेणी कितें केलें 7 जाणी तिसरी भयणीक कितें दिसलें म्हाज्या भावाक हिणी उलयला म्हणून तिणी माले पेटयले आनी माले पेटोवन 7 धोणांक हें केलें नाचयले तिणी. मागीर ती एक हांगा येयली, एक मिलाग्री, एक सीता म्हणून 7 जाणी त्यो मांबाय केळबाय आनी मोरजा म्हणून 7 जाणी मेळ्ळे त्यो भयणी. आनी हिणी कितें म्हटलें ना आमी लागली 7 जाणी भयणी लागली एकूच खेतोबा भाव आनी आपूण 5 धोणांक घेवन नाचणारी म्हणली आनी गड्डा दुळाची पाळां धुवणारी. हिणी गड्डा दुळाची ती वटेन पाळां धुल्या थंय आनी पाळां धुल्या आनी उमळूंक गेली ती. उमळूंक गेली आनी म्हणल्यार कितें सू लागली गड्डा दुळाची पाळां धुता अगीन काश्टां खाणारी. आनी आमच्या हांगलो एक जाणटोसो थंय गेलो आनी कितें आगे तूं तळयेर कित्याक उमळटा. तर लागली आपूण गड्डा दुळाची पाळां धुता म्हणून लागली छातयेर हात ठेवन लागली. आनी तेन्ना आपूण लागली कितें जाणा दाखयन तर दाखयन म्हणल्यार तिणी तें हें दाखयना आनी जात्रा करून घेतली आनी तिच्या कुस्तार हो लोक सगळो दुनिया येता आनी तिणी खरें सत्व करून दाखयलां. आनी सत्वाची ती अगीन कश्ट खाणारी आनी 5 धोणांक घेवन नाचणारी आनी तिणी अख्ख्या जगाचें आनी तिचें अशेंच दर्शन आमी हांगा तो पळयता तो भितर वयता आनी फाटल्या फाटीं दर्शन घेता. आनी इतकें आनी तिणी सगळ्यांक श्रीमंत गेला कोणाकूच ना. हे देवड्या उज्यानसून वचप म्हणजे कितें आमकां मातशें तर तोप दवरी जाल्यार आमकां हातीक उजो लागता. आनीक सांगता कितकी म्हारगाय गे सायबिणी कितकी म्हारगाय गे सायबिणी संवसार कसो करचो आमी संवसार कसो करचो आमी. बाजारान गेल्या दूद पावना बाजारान गेल्या दूद पावना. 100चे नोटीक मोलूना 100चे नोटीक मोलूना. दोगाच पुरो तिसरे नाका दोगाच पुरो तिसरे नाका. गांवागावणी नरशी धाडल्या गांवागावणी नरशी धाडल्या. कितकी म्हारगाय गे सायबिणी कितकी म्हारगाय गे सायबिणी. जालें. खूप सुंदर गाता तू खबर तुका. हांव पायटो करताली. अरे वा. प्रायजां खूब प्रायजां घेतल्या. सुवर्णा तुला नाटक केलें. अरे वा. तुम्ही हांगासर रावता. हे म्हाजें आवयलें घर दिला म्हाका दिवाडे अमखाण्यात आमी अमखाण्यात तें गांव लय कूड देव आनी हें बी तेन्ना जालें रे तें आतां जावचें ना. पूण 27 वर्सां हांगासर दर वर्सा तुमी आसता. आनी जात्रा ल्हानाची व्हड पळयल्या. ल्हानाची व्हड पळयल्या म्हणल्यार आजून उज्यानसून वयता ती पळोवंक ना. कित्याक म्हणजे ल्हान आसली मरे हांगा भंय दिसतालो वचोंक चिमटे काडटा आनी कितें आमी वचनाच न्ही आमी फक्त घरानूच. आतां हें टीव्ही वरसून हांव सगळें पळयता. काल म्हाजे टीव्हीर सगळ्यांनी पळयलें अख्खे दुनियेन आनी म्हाका येवन हात दिला म्हाका हांगा. थँक्यू. देव बरें करूं तुमचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.